वर्सभराचे धडपडे उपरांत गोयच्या मायनिंग शिष्टमंडळाक मोदी भेट जाली खरी, मात सगळें ठो ठो फो. गोयचे 3 खासदार सभापती प्रमोद सावंत, मंत्री विश्वजीत राणे, जीएसआरटीचो अध्यक्ष दीपक पावसकार, आमदार प्रसाद गांवकार आनी मायनिंग फ्रंटाचे पुती गांवकार आनी चंद्रकांत गांवस मोदीक मेळ्ळे. ताणें मै देखता हूं म्हूण सांगून धाडले. गोयचे मायनिंग नेमकें केन्ना कशें सुरू जाता जाप ना. तर ताणें सांगलें की ना ते सुप्रीम कोर्ट का मॅटर आहे म्हणटा आनी ताका हें करून सांगलें, एक्सप्लेन करून सांगलें की ते सुप्रीम कोर्टाचे जरी आपले सुप्रीम कोर्टान इट इज अ टेक्निकल ग्राउंड, भायर इट इज अ टेक्निकल ग्राउंड आनी आमी जे मागता ते कोर्टाच्या संदर्भांतल्यानच मागता, कारण सुप्रीम कोर्टाची जजमेंट आसा की 1987 जे अमेंडमेंट केल्लें आसा ते अमेंडमेंट प्रॉस्पेक्टीव करचें म्हणून. तर ते हांवें ताका सगळें डिटेल एक्सप्लेन करून सांगलें. मागीर अमित शहा कडेन म्हाजी मिटींग जाली, तें ताका एक्सप्लेन करून सांगलें. सगळें एक्सप्लेन करून जातकच मागीर देखता हांव फायनल काय ना, मागीर देखता हांव इतलें सांगलें. आतां तेंच्यांनी फॉलो करपाचें बाकीचे एमपी जाले. आमी काय रावचेच ना, आमी क्लियर केल्लें आहा. 13 तारीख पासून आमी 13 तारीख पर्यंत जर जायना जाल्यार आमी फुडें एक्शन करतलेच आसा, ते आमी वी आर कन्फर्म. ओके. हां, तांकां एक्शन जाल्यार तेंच्यांनी इश्यू सॉर्ट आउट करपाचो. तेणें आयकून घेतलें सगळें. ओके. आनी तसो सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय आसल्या कारणान आमकां थोडेशें ह्या विशयाचेर स्टडी करून तेजेर कितें तरी सोल्युशनाचेर येवचें पडटलें. ओके. सांगलां सो दॅट तशें पॉझिटिव्हली तेणी सांगलां की पळोवया म्हणून जाता तितके बेगीन कितें तरी सोल्युशन कायद्याच्या दृश्टीन कशें काडपाक जाता. ओके. हें पळोवन काडया अशें म्हटलां. तरी आतां कांय कळना एक्झॅक्टली केन्ना येतलें तें, बट अशा पद्दतीन तरी तेंच्यांनी सांगलां. स्ट्रॉंग सिग्नल अशें कांयच ना, जातलें तशें. अमकेच फावटी जातलें अशें सांगूंक येना न्ही. आयकून घेतले न्ही विशय सगळं, पण त्याचबरोबर ताणें सांगलें की आपण सुप्रीम कोर्टाचे पळय कितें आसा ते आपण ओव्हररूल करूंक शकना, कळ्ळें तुका. आनी विचार करया फुडें, तुमची आपण घेता बरोबर. आतां विचार करया फुडें इतलें सांगलें ताणें. तांची तोच उत्तर आमकां मेळना अजुनूय. सगळें बरें जालें खरें, पण एज फार एज मायनींग फुडें चालू जावपाचो विशय पळयले जाल्यार मातशें इल्लेशें हें दिसपाक लागता, आतां शेकी दिसपाक लागता. पण तोच उत्तर मेळना आमकां अशें ना. कष्ट घेतले म्हूण जायना, फळ मेळप म्हत्वाचें, गोवा फॉरवर्डाचो विजय उलयलो. We may have taken efforts, but have they borne fruit? That is what matters. खंयच्याय भाशेन तूं घाल तें, लास्ट तथ्य कितें की मायनींग सुरवात जालें काय ना, जाता वो ना, कळ्ळें तुका तें. सो जर जालें ना जाल्यार कितें जावपाचें आहा तें जातलें. जांकां कोणाक पावती मेळपाक जाय ती मेळटली. हें बाब निलेश काब्रालानूय पयर सांगिल्लें आहा. I also agree with Mr. Cabral. लायव्हलीहूड इश्यू जर सेटल जायना जाल्यार मागीर लोक एफेक्ट घेतले. पूण एक बरें एटलिस्ट एक सुरवात जाल्या की प्रधानमंत्र्यान सांगपाक की आपूण कितें तरी करतलो म्हणून. दिसता इट इज अ वेलकम सायन. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.